बापासमोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्तीनाने मोना उतरते ऐकूंक आमकां समर्पक पवित्र बलिदानान येया गयास एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायनांनी अर्गां दिव्या ताणें केल्या सरकारान बापूत पवित्रत्म्याच्या एकतारान घडला परम संस्कार पातकामी वळखो जावया आमी तयार दैवीक सर्गी जेवणां येया गयास एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायनांनी अर्गां दिव्या ताणें केल्या सरकारान बहु पवित्र त्रित्वेच्या परबे दिसा आयची परिस्थिती आयची परिगत देवाक समर्पून तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर आमी ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज पवित्र सभा त्रिएक देवाची परब संभ्रमता ह्या त्रिएक देवाचें हजरपण संगतपण आनी विश्वासीपण वळखून घेवन आतां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताका अर्गां दिवया ताका आराधन आमी करया आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन देव म्हणलें तें कुटुंब आनी ह्या कुटुंबाक आमची कुटुंबां आमी समर्पया आमचे कश्ट पिडा संकश्ट मानसीक उद्वेग दूख सगळें देवाक समर्पून आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया हांव पत्की सरपदतरा देवाक आनी तुमकां भोवभिणीनो म्हजो गुन्यांव उसरण सांगता मनान चिंतून तोंडा उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या बसत बगेन सदांच समकां मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोवभिणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या ईर्षा संसारे सर्वेस्परा देवा सगीच्या राया
देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच होता सौम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढतात आमचे काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आणि पवित्रत्म्या बराबर अगम परजळांतून जी येत आहे तुम्ही तेगी जण आरंभ आणि अंत नासलेलो आमचो महिमेवंत देव आईच्या दबाजीक परबे दिसा तुमकां तेगांक आमच्या त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी प्रणिपात करता आणि दिनवाशी काळजान वाखणता पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू तुझ्या पुता सवे तुजी आपणायलेली भुरगीं तुवें आमकां केल्याय हे अमोलीक देणे ह्या संवसारांत विश्वासीपणान सांबाळल्या उपरांत सर्गार तुमचे महिमेवंत जिणयेची वांटेली जावंक आनी ससनाक तुमकां वाखणूंक आमकां पावय आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. पयलें वाचप द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप मोइजेन लोकां लागीं उलोवन म्हळें देवान पृथ्वेचेर मनशाक रचलेल्या दिसांतावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदीं संपलेल्या पुर्विल्ल्या काळाची सोदना कर आकाशाची शेकानशेक सोदना कर आनी विसार इतलें व्हडलें घडीत हाचे आदीं केन्नापुणी घडिल्लें आसा खंयच्याय काळार असलीं उतरां कोणेंय आयकल्लीं आसात खंयच्या लोकान देवान उज्या मदें तावन उलयल्लो तो ताळो तुमी आयकलो तसो आयकला आनी तो वाचून उरला खंयच्या देवान परिक्षा खुणां अद्भुतां झुजां करून आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्रा मदें काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतलां पूण हें सगळें सर्वेस्पोर तुमच्या देवान तुमचे पासत इजिप्तांत केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां देखून तुमी आज उडास दवरा आनी तुमच्या काळजांत खंसया सर्वेस्पोर सावन आसा देव जसो वयर सरकार तसो सकला पृथ्वेर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना आज हांव तुमकां दितां ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमचे संततीक बरेपण लाभतलें आनी सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार.
देवान आपलें दायज करून वेंचल्या ती करीस बागी. जे परजेक देवान आपलें दायज करून वेंचला ती करीस बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगळें ताची कर्तव्या विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. जे परजेक देवान आपलें दायज करून वेंचला ती करीस बागी. सर्वेस्परान आपल्या उतरांक मळब रहसला, आपल्या तोंडाच्या श्वासान अंतराळाची रचना ताणें केल्या. आपल्या एकाच उतरांक ताणें सगळें रहसला आनी आपल्या फर्माणान सगळें उबें केलां. जे परजेक देवान आपलें दायज करून वेंचला ती करीस बागी. जे परजेक देवान आपलें दायज करून वेंचला ती करीस बागी. दुसरें वासाप सा पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. भावा भयणीनो, जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियांबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बागार तो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणचे बापा म्हणून आमी उलो मारीशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्ता सवें देवाच्या दायजाचे सवारीसदारी आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेचेय आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देवाचें उतार हें. देवाचें वडोपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रात्म्या. सौम्या तुस सर्गी बापासो आयलोय दाखो तू मोक्तासो. सौम्या तुस जीवी दिवसो सर्वांक स्पिरितान बसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रात्म्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. इकराशीस गलिलेयाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. जेजूक पळयतास शिसांनी
ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यान वचोंक नातुल्लो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस परजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे संगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, सांतिसीम त्रिंदादीच्या परबेच्या लितुर्जीच्या वांजेलांत सुमी जेजू क्रिस्त स्वर्ग प्रवेशांच्या पयलें सांक दिल्ल्या निमाण्या आदेशा विशांत उपादेशा विशांत आमी आत्तां आयकलें. जेजून अशें सांगलें, वसा प्रजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. शिसांनी हो आदेश विश्वासपणान सांबाळलो. देखून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमकां पवित्र स्नान लाभला. आमकां क्रिस्तांव जावन वलायला. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमकां क्रिस्मसाचो संस्कार सक्रामेंत लाभता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचीं पातकां बोगसातात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पिडेस्तांची मागणी करतात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी दियोकोनाक वोड दितात. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी याजकाक दिक्षा लाभता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी बिस्पाक कॉन्सेक्रार करतात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमी येवकरचो संस्कार संभ्रमता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमी कुर्साकूर काडटा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी रेस्पेरा दिसा होरेत होकलेचे आशिर्वाद जाता. तांकां सांगाता येवंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमी आमची दिसपडटी मागणी अरम करता, आखेर करता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो हो एक मिस्तेर. हो मिस्तेर बाबार्थान आमी पातयेवच्या प्रमाणे एक देव आसा. त्या देवा संगी तेग व्यक्ती, तेग जण आसात. त्या तेगाय व्यक्ती थंय, त्या तेगाय जाणां थंय देवपण आसा. आनी ते तेग जण, ते तेग व्यक्ती जावन आसात देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो हे आमच्या भावार्थाच्या सताचें मूळ, सताचें उगम. आनी ह्या त्रिएक देवान हो संवसार रचला आनी आमकां सर्वांक अस्तित्वाक हाडला. एक परकी मनीस तुका येवन जर तर कितेंय विचारता तर सामान्य जावन दोन सवालां विचारता. एक, तूं कोण? आनी एक,
तूं कितें करताय. तूं कोण म्हणून आनी एकल्यान म्हजे लागीं विचारल्यार हांवें सामान्य जावन सांगचें, म्हजें नांव हांव मेल्वेन. उपरांत म्हजी वडिलांची वळख, तांचें नांव, तांचो गांव, म्हजो गांव, आनी उपरांत अशे संबंद वाडोवन वता. तूं कोण म्हणल्या सवालाक, तूं कितें करताय म्हणल्या सवालाक हांव जवाब दिवंक पुरो. भविश्या तुमी जवाब दितात. हांव काम करतां, हांव शिकतां, हांव खेळटां, हांव ऑफिसांत आसां, हांव निवृत्त जालां, हांव रिटायर्ड जालां. अशें हांव कितें करतां म्हणल्याक ती एक पट्टी मस्त लांब आसा. हिंच दोन सवालां जर तर आमी देवाक विचारल्यार, देवा तूं कोण आनी देवा तूं कितें करताय म्हूण विचारल्यार, पयल्यांच्या सवालाक देवा तूं कोण ह्या सवालाक देवाची जवाब आमकां मेळटा. हांव जावन आसा देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. म्हजें नांव देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. आनी तूं कितें करताय देवा म्हणून सांगल्यार देव सांगतलो, हांव तुमचो मोग करतां. मोगान हांवें हो संवसार रचला, मोगान हांवें तुमकां रचलां. त्या मोगा वरवीं म्हजी काकुळट, म्हजी दया हांव दाखयतां. आनी ही दया, ही काकुळट देवाची आमकां समी मनीस जावन येताना, समी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत कुर्सार मरताना, समी जेजू क्रिस्त मरण पुनर्जीवन जाल्ल्या घडितांत देव कितें करता म्हणून आमकां व्यक्त करता. परम त्रित्वेच्या फेस्ता दिसा वा त्रिएक देवाच्या फेस्ता दिसा देव कोण म्हणलो तो मिस्तेर नियाळटा. देव कोण तें त्या सताक आमी चड गमन दिता, चड प्रामुख्यता दिता. आनी हेर दिसांनी, हेर फेस्ता परबेच्या दिसांनी देव आमच्या जिवितांत कितें करता म्हणल्याक त्या सताक चड गमान दिवन देवाक आमी अर्गां दिता. देव कोण म्हूण देवानच पवित्र पुस्तकांत आमकां उगडापें केलां. सुम्या जेजू मरिफात तशेंच पवित्र आत्म्या मरिफात. सुम्या जेजून उगडापें केलां, पवित्र आत्म्यान उगडापें केलां. सांगात आस पवित्र पुस्तकान आमकां कितलेंय उगडापें केल्यार तें उगडापण आमकां देवाचो मिस्तेर देव त्रिएक म्हणून तें समजूंक असाध्य. सांत आगोस्तिनान त्रिएक देवा विशयांत, द मिस्ट्री ऑफ होली ट्रिनिटी हाच्या विशयांत 15 बूक बरयले. 15 बूक बरयल्या उपरांत सांत आगोस्तीन कालतेपणान म्हणालो, देवा म्हाका त्रिएक देव हो मिस्तेर हांव समजूंक शकना. थोडे सांत हो मिस्तेर एक सामान्य रितीन समजोवच्या खातीर थोडे एनालॉजीस म्हळ्यार सादृश्यकरण आनी अनुरूपकरण उपयोग करतात. म्हळ्यार संवसाराचे ल्हान ल्हान संगती उपयोग करून एक दाखलो घेवन देव ह्या त्रिएक देव कोण म्हूण सांगूंक ह्या विवर दिवंक. सांत सिरील सांतिसीम त्रिंदाद सुर्या परी म्हणटा. सुर्याचो परजळ आनी सुर्या थंय एक दाव ऊब आसा. हो सुर्यो देव बाप. ह्या सुर्यातावन येवचो तो परजळ, तो उजवाड समी जेजू क्रिस्त आनी त्या सुर्या थंय आसची ती ऊब, ती दाव देव पवित्र आत्मो म्हणटा. सांज जुवांव वियांनी सांतिसीम त्रिंदाद पेटच्या ह्या जळच्या एका वाती परी म्हणटा.
जळच्या वातींत थंय तो उजो आसा, तो त्या उज्याक आकार आसा, त्या उज्याक एक रंग आसा. तर तो जळचो उजो देव, थंय आसा तो रंग सुमी जेजू क्रिस्त, आनी तो आकार पवित्र आत्मो म्हणटा. आनी हो सांज हांव वियांनी आनी एक दाखलो दिवन गुलाबाचो दाखलो दिवन म्हणटा. गुलाबाक एक रंग आसा, गुलाबा थंय परमळ आसा, आनी गुलाबाक एक आकार आसा. सांतिसीम त्रिंदाद गुलाब आसल्या बरी, म्हळ्यार रंग जावन आसा देव बाप, परमळ जावन आसा समी जेजू क्रिस्त, आनी तो ते आकार गुलाबाक आसचे ते सोबीत आकार पवित्र आत्मो म्हणटा. आमी खंयचेय कसलीय कसलेंय उदाहरण घेतल्यार आमकां हो मिस्तेर संपूर्ण जावन परिपूर्ण जावन समजूंक आमी शकना. आमकां समजूंक जायना असाध्य, पूण ह्या त्रियेक देवाक, ह्या सांतिसीम त्रिंदादीक आमी देव म्हणून आपयता. आमी त्याच देवाची भुरगीं म्हणून वळखून घेता. आनी आमी देवाची भुरगीं, देव जावन आसा आमचो बाप, तो जावन आसा आब्बा बापा म्हूण सांगूंक तोच पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत प्रेरण दिता म्हणून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांपावलून रोमाकारांक बरयल्ल्यांत आमी आयकलें. आनी पयल्या वाचपांत मोइजे लोकांक सांगतना देवान आमच्या जिवितांत मस्त व्हडलीं विस्मितां महत्कार्यां केल्यांत. आनी तो एकच देव सर्गार जावन दी, ह्या सकला पृथ्वीन जावन दी, ह्या खंयच्याय ताच्या भायर आनी एकलो देव ना म्हणटा. देव एकलोच. आनी आयच्या किर्तनांत गायन करन आमी म्हळें, देव आमचेर नदर घालता, देव आमकां मरणांतली निवारता, देव आमचेर ढाल घालता, देव आमकां आदार दिता. तर ह्या सांतिसीम त्रिंदादीचेर, ह्या त्रियेक देवाचेर आमी विश्वास दवरया. आमचेर पडोवन दी ताची दया, संवसारार पडोवन दी ताची दया, पिडेस्तांचेर कुटुंबांचेर सदांच पडोवन दी ताची दया, आनी लाबोवन दी ताची काकुळट. प्रत्येक जावन ह्या संवसारांत ह्या दिसांनी बरोसो सांडल्ल्यांचेर ताचे आशिर्वाद पडोवन दी. देव कितें म्हूण सांगल्यार आमी देव मोग म्हणटा. आनी देव मोग जें कितें आमी वळखता तस देव मोग, देव परम पवित्र त्रित्व, द होली ट्रिनिटी. पावार्थाची उस्सारणी आमी करया. सतमंता देवाक सर्वपदवीधरा बापा, सर्गांनी पृथ्वीचार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे समोलो, आमकां अमृता जन्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कस सुटलें, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो, सर्गा सरलो, सर्वपदवीधरा देव बापाच्या उजव्या बसला, तिंगथां जिवे आनी मिल्ल्यांची मनशी बऱ्यो करूंक येतलो, सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता पतकांचे बसणे, कुडीचें जिवन पावण ससण्याचें जिवीत. आमेन. त्रियेक देव आमचे संगी आसा, ताचे संगातपण सदांच आसा म्हणून पातयेवन आमची सर्व मागणी भक्तीन ताका समर्पिया. तुमची जबाब. त्रियेक देवा आमचे मागणे आयक. त्रियेक देवा आमचे मागणे आयक. सर्वपदवीधर बापा, तूं एकलोच देव तरी तुजे थंय आसच्या तेका जनांची वळख पावते परमने तुजे परचेक दिवंक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी वावुरशें तांकां तुजें प्रेरण दी म्हणून मागता हांव. त्रियेक देवा आमचे मागणे आयक. सर राजकी मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान आसच्या लोकांक पावते प्रमाणे सेवा दिवंक
तांच्या काळसा मनांत निस्वार्थी मोग उपसय म्हणून मागता हांव. त्रिएक देवा आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडे वरवीं आनी स रितीच्या कश्टांक वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीक तुज्या मोगान सांबाळ. तांच्या कश्टान तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टांचो तांणी नियाळ करन बुजवण सोडूंक तांकां पवित्रत्मेचे प्रेरण लाभय म्हणून मागता हांव. त्रिएक देवा आमचे मागणे आयक. परगांवांत तशेंच पयशिल्ल्या गांवांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुजो संगतपण दी. धैर्यान आनी विश्वासीपणान तांची जिणी जियोंक तुजी कृपा आमी मागता हांव. त्रिएक देवा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांच्या वडिलांक आनी तशेंच युवजनांच्या प्रायवंताच्या कंत दुखांत आनी आकांत खावचेनेंत तुजो आदार आनी लाभय म्हणून मागता हांव. त्रिएक देवा आमचे मागणे आयक. मौनपणान आमची सर्व मागणी देवाक आमी समर्पिया. आमचे बे, आमची भिरांत, आमची पिडा सर्व कुटुंबाच्या आमच्या भाव भयणी खातीर, आमच्या वडिलां पासत, प्रायवंतां पासत हे घडये प्रत्येक रितीन मागया. सर्वस्परा देवा, तूं एक देव तशेंच त्रिएक देव हें आमी पातयेता. सांतिसीम त्रिंदाद जावन तूं आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय, आमकां राखताय. आनी हे घडये आमी केल्ली ती मागणी मानून घे. त्या मागण्याक तूं खान दी. आमकां हर एकल्यांक सर विघ्नांतले अपायांतले राख. हो संवसार तूं राख हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. Open ge papa undo go vanso wainda ka forlanso forlamcha vauraso gurtamcha mogaso open ge papa mo karzaso सर्वेस्पर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका हो उंडो गोवांसो मनशाच्या वावरान केलो प्रितुमेन दिलो आत्मीक पोषण जातलो ओपन गे बाबा उंडो गोवांसो वायदा का फोडलासो फोडलामच्या वावरासो गुर्तामच्या मोगासो ओपन गे बापा मो कर्जासो ओपन गे बापा हुंडो गोवांसो वायदा का फोडलासो फोडलामच्या वावरासो गुर्तामच्या मोगासो ओपन गे बापा मो कर्जासो म्हज्या भावां भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी एके पविसभेच्या आदावाक सरेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भावार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उसारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशामी करूंक फावो हो. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सरपदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो, हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्रत्म्या बराबर तूं एकच देव, एकलोच सर्वेस्पर, पूण तुमी एकच देव आसता, एकच जण न्हय, बागार एकाच देव सैमाचे तेग जण. तुवें उगडाप करून दाखयलोलो हो तुजे महिमेचो गुट आमी तीर भावार्थान सत म्हणटाव. आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्रत्म्याची तीच अंतर नासलेली महिमा कालतेपणी वळखताव. खऱ्या आनी शासनाच्या देवा, एक एकल्या जणाचो विशेष गुण आनी ते गांयचे एकच सैम आनी समसारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करताव. हीच महिमा वाकणून देवदूत आनी सर्गींचे दळबार एकाच ताळ्यान तुझे कीर्तन निरंतरी गायतात. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस परतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गी तुकाच, ऊन सर्गी तुकाच, सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाच. ऊन सर्गी तुकाच, ऊन सर्गी तुकाच. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतेलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुन जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिखायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवंत धर्मदुता, असिसो सान फ्रांसीस, सान क्लारा, सान पाद्रे पियो, सांत आंतोनी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. त्रिएक देवाक एका देवाक अब्बा बापा म्हणून सम्यान शिकयलेलें मागणें आमी भक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्यान तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानात रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सुवें आसूं. एकामेका आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सकड सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या त्रास म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेवच्या काळीजे अत्रेकता
मोगाळ सोम्या जेजुराया येतू मोजाम काळजांतण्या दादोस करमून येण्यान तुझ्या स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिस्ता प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोजा स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिस्ता प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोजा उंड्या रूपा तुकास म्हाका दिताय मोचे आत्मे कंटू जाता कुर्बे जिवी तोला बैताय मोजी जिने नंदन करता स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिस्ता प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोजा सोम्या आवे जावच्या तुजे बरी आत्मे घटाय म्हाका तुंदी साच्याक मोगा बरी जिने लाभय म्हाका कृपा दिने स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिस्ता प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोजा प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां धदोशी केल्याय आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय ह्या सर्गींच्या पोषणेचे घटायेन जेजू सवे पवित्रत्म्या वरवीं सगळे आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी तुमकां ते गाय जणांक आमी महिमा दिवंक फावो हे देणे आमकां फावो कर आमच्या सोम्या जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवीदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारो आनी तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरो आमेन सराना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं आमेन कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जाव आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वोडोपकार परम पवित्र त्रित्व आमच्या कर्नाटका कापुचीन फ्रांत्याचो शारोती वा पात्रोनो तुमकां समेस्तांक आमी कापुचीन फ्राद सांतेसीम त्रिंदादीच्या परबेचें बागी फेस्त ताचे आशिर्वाद मागता देव तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सर विघ्नांतले अपायांतले राखून दी म्हणलें आमचें मागणें टू यू ऑल वी विश यू a blessed feast of the Holy Trinity. God bless you all. Krista sangi somkoya संसारान बरी खबर परगट्या लोका प्रीती शांतीची येया समाजान उतरान खरने साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया
भाव भयणी बरी एकवटान जावं जियेया एकवटम जावं जियेया आमच्या कुटुंबांत आमचे भोवती क्रिस्ताचे राज प्रगट्या मोगा सेवे स्वार्था विने जीवन आमचे जियेया अनवरांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात परवोशा क्रिस्ता संगी समकोया संसारात बरी खबर परगट्या लोकांक प्रीती शांती जियेया समाजा पुत्रान करणे साक्ष दिव्या ख्रिस्राया मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां आशिर्वाद आमकां